मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळांत आसात आनी ही यात्रा करतना आमी आज 15व्या आयताराक पावल्यात. आमी सगळीं आजची वाचपां चिंतन आयकल्यात आनी आजची वाचपां आमकां मुखेल संदेश कसलो दितात जायत. मुखेल संदेश म्हणजे देवाचे उतर आमकां केदींच फटयना. God's word never lets us down. देवाचें उतर सदांच जर आमी आमचें मन काळीज उगडल्यार आमी एके भाशेन जमीन म्हणटकूच तयार केल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फळां हाडटा. पयले वाचपांत आमी आयकल्या इस्रायल पोरजेची खबर. हे वेळार इस्रायल पोरजा आसले कैदींत बेबिलोन शारांत. कित्याक कैदीन तेणें देवाचें उतर आयकूंक ना, ते कैदी आसल्यात. पूण देवान तांकां सांडूंक ना. देवान तांकां सांगलें, हांव तुमची सोडवण करतलो. पूण ही उतरां ताच्या कानार बरी पडोंक ना. जायतो तेंप जालो, कांयच घडोना जालें. देखून ती म्हणटात सोरसपरान आमकां सांडल्यात. पूण प्रभू आयज जाय तांकां सांगता एक भाशेन उदाहरण घेवन. तें उदाहरण सोयंबाचें. आयज म्हणटा जसो पावस जमनीर पडटा, जमीन ओली कोत्ता आनी थोड्या वेळांत म्हयन्यांनी हे जमनीर पीक येता. पावस परत रिकामें वचना, पूण शेतांत पीक हाडून परत येता एके भाशेन. तशें देवाचें उतर जेन्ना देव उतर उलयता तें उतर रिकामें वचना परत, पूण आमच्या जिवितांत फळां हाडटा. अशे भाशेन परत आयज ह्या कैदी आसल्या लोकांक भरवांचो हाडटा. ताजो बाबा पोतून गोड दवरता. सो वता आमी एक वपार आयकल्या ती शेतकाराची आनी बीची. म्हाका दिसता तुमी जायत फावटी ही वपार आयकल्या आसतली. जेजून ताचें स्पश्ट केलां तें आज आमी वाचूंक ना. ही वपार सोंपलीच, एकदम इजी. तर आयज हे वपारेंत जेजू आमकां कितें सांगता, कसले प्रश्न आमकां विचारता. आमी एके भाशेन जमीन, आमी कसली जमीन? वाटेची जमीन, खडपी जमीन, खांट्याची जमीन वा बरी जमीन. जर आमी वाटेची जमीन ती कडक, एकदम कडक, लोक त्या जमनीचेर चलतात, ते कडक जायत वेता. आमी देवाचें उतर आयकतात, पूण आमी देवाक जिवितांत पयलो जागो दिनात. न्हय दुसरो जागो, पूण निमाणो जागो. आमकां कितेंय सांगू आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे पाळनात. म्हणटकच जें बी आमच्या कानान पडटा तें बी केदींच फळां हाडचें ना. खडपी जमीन, रॉकी सॉयल, तांकां थोडी तांकां माती आसता, थोणाय आसता. ते बी पडटकच ती फुलोता थोड्याच वेळार. तशें आमची काळज आसा. आमी देवाचें उतर आयकतात, पूण थोड्याच वेळार ताका रूच नात. आमी देवाक विसरता. खांट्याची जमीन, ते बी आमचेर खेदनाच पडना. कित्याक आमचे जिवीत आसा संवसाराची, सगळे संवसाराची त्रास, वरीज, एंग्जायटी आमच्या आहात. पूण देवाचें उतर पडोवंक आमी ताका दिनात. आमची जमीन बरी जमीन. ह्या वेळार शेतकारी जमीन तयार केला, पावस पडला, बी रोंपल्यात आनी थोडी धाकटुली एके भाशेन झाडां आयल्यात. तर आमी बरी जमीन जाल्यार आमी ती दाखयता आमच्या जिवितांत. 2 दिसा आमचें जिवीत फळां बरी जाता. तर आमी कसली जमीन? वाटेची जमीन
खोडपी जमीन, खांडेची जमीन व बरी जमीन. दुसरे सुवातेर आमी शेतकारी जी बी वोंपता, तर आमी आमची जिणे वरवीं आमी कसली बी वोंपता, बरी बी व वायट बी. बरी म्हणजे आमचें जिवीत बरें, मोगाचें, दादोसकायेचें, शांतीचें, भोगसणेचें. जेन्ना आमी अशें जिवीत जियेता आमी बरी बी वोंपता. तर आमचें जिवीत वायट आसल्यार, आमच्या जिवितांत राग, आपलेपण, स्वार्थीपण आसल्यार आमी आमचें चिंतन दुसऱ्यां कडेन कितें नात, जाल्यार एके भाशेन आमी वायट बी वोंपता. थोडे दिसा आमी ह्या वाचपाचें नियाळ कोत्ताना आमी आमकांच प्रस्न विचारुया, आमी कसली बी, बरी, कांट्याची, खोडपाची, रस्ते पडटा ती, आनी आमचे जिणे वरवीं आमी कसली बी वोंपता.